10,000 सकयल व्यावसायिक शुल्क थकबाकी फारीक करपी OTS येवजणेचो 16,412 डिलरांनी लाभ घेतला. जाल्यार 48.5 कोटी रुपया माफ केल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. तशेंच हे येवजणेंतल्यान सरकाराक 80 ते 90 कोटींची येणावळाची शक्यताय आसा. थकबाकी नाशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र विभागाच्या वेबसायटीचेर आसतलें अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. लोकसभेची वेंचणूक केन्नाय जाहीर जावपाक शकता हे फाटभुंयेर भाजपान लाभार्थी संपर्क अभियान राबोवपाचें चिंतला. राज्यांत केंद्रीय येवजण्यांचो लाभ घेतिल्ले 30,000 लाभार्थी गोंयांत आसात. 1 ते 4 मार्चा मजगतीं ह्या लाभार्थ्यांच्या घरा वचून तांची भेट घेवन तांकां मोदीजींचें पत्र दितले अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर सगळे रस्ते फोडल्यात म्हूण सरकाराक वायट उतरां दिवची न्हय. लोकांक फुडाराक लायटीची गैरसोय जावची न्हय म्हूण अंडरग्रावंड केबल्स घालपाचें काम हातांत घेतलां. देखून सगळ्या लोकांनी ह्या कामाक सहकार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. बेरेस्तारा अंडरग्रावंड केबलिंग आनी उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. लोकांच्यो भावना आनी मतांचो विचार केल्यार लोकसभेची उमेदवारी आपणाकूच मेळटली असो विश्वास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हाणें उक्तायला. CRS उपक्रमा खाला गांवकरवाडो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाक जनरेटर दिला. बेरेस्तारा खाशेला सुवाळ्यान श्रीपाद नाईक हाणें ग्रामस्थ गांवकर मंडळ आनी देवस्थान समिती कडेन हो जनरेटर सुपूर्द केलो. तशेंच लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा 2 जागे जिखतली असोय विश्वास श्रीपाद नाईक हाणें उक्तायलो. लोकसभेची वेंचणूक तोंडार पावली तरी काँग्रेसी मदली गटबाजी सोंपपाचें नांव घेना. लोकसभा उमेदवारी खातीर एल्विसाच्या अर्जाचेर MK शेखान केल्ल्या स्टेटमेंटाक मेल्विन फर्नांडिसान जाप दिल्या. एल्विस गोम्स हांच्या लोकसभा उमेदवारी अर्जा विशीं MK शेख हाणें केल्लें स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा. काँग्रेसीन इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज मागयले तेन्ना अर्ज करपी पयलो एल्विस गोम्सूच आशिल्लो. एल्विस गोम्साचो अर्ज आपूण स्वता व्हरून दिल्लो. आतां MK शेखान तो कित्याक घेवंक ना हाचें ताणें स्पश्टीकरण दिवचें अशें मेल्विन फर्नांडीस सांगता.
आयचे तरणाटे पिळगेचेर देशाचो फुडार निंबून आसा. बरे नागरीक जातले जाल्यार पुस्तकी ज्ञान म्हत्वाचें अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हाणें उक्तायलां. खासदार निधींतल्यान 50 लाख रुपया खर्च करून दिवचलच्या जाटये कॉलेजीन स्वतंत्र लायब्ररी बांदतात. ह्या प्रकल्पा खातीर बेरेस्तारा बुनयाद घातल्या उपरांत श्रीपाद नाईक उलयतालो. पर्यटन विकास महामंडळा वतीन हो प्रकल्प चालीक लायतले. लायब्ररीची बुनयाद घालपाच्या सुवाळ्याक मयेचे आमदार प्रवीण शेट हांचे सयत नारायण जाटे एज्युकेशनल फाउंडेशनाचे अध्यक्ष आनी आदले आमदार प्रवीण जाटे, उमेश जाटे, सिद्धार्थ जाटे, गुरुदत्त सांजगिरी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मोगोचो भाजपा सरकाराक तेको आसा, देखून लोकसभेक भाजपा उमेदवाराक म्हजो तेको आसतलो. उत्तर गोंयांत लोकसभेची तिकेट कोणाकूय दिवंक मुख्यमंत्री सांगता तशें आमी काम करतात. लोकसभा वेंचणुकेंत हांव सरकारा वांगडा आसा अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार सांगता. भाजप पक्षाचो आमकांय तेको आसा अशें जीत म्हणटा. राष्ट्रीय महामार्गाचेर पणजी ते अनमोड मेरेन आशिल्ल्या 12 ब्लॅक स्पॉटांच्या दुरुस्ती खातीर 36 कोटींची निविदा जारी जाल्या. वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं कामाची वर्क ऑर्डर जारी जातली अशें येरादारी मंत्री मॉबिन बुदिनो हाणें सांगले. मार्चांत वर्क ऑर्डर जारी केल्या उपरांत मे मेरेन निम्मे स्पॉट दुरुस्त जातले. राज्यांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. अपघात उणे करपा खातीर उपाय येवजण करतले. तशेंच 91 CCTV कॅमेराज बसयतले अशें मॉबिन बुदिनो हाणें ह्या वेळार सांगलें. सारमानस फेरी सेवेवयलो ताण कमी करपा खातीर पिळगांव आनी आमोणे गांव जोडपाचो प्रस्ताव विचारांत आसा अशी माहिती आमदार प्रवीण शेट हांणी दिल्या. पिळगांव गांवाची उदरगत करतना खेळां मैदान बांदपा खातीर यत्न चालू आसात अशें ताणें सांगलें. पिळगांवच्या श्री शांतादुर्गेच्या देवळा खातीर 40 लाख रुपया खर्च करून आगर शाळा बांदतात. बेरेस्तार आमदार प्रवीण शेट हांच्या हजेरेन ह्या प्रकल्पा खातीर बुनयाद घातलो. बेरेस्तारा दनपारा फातोर्डा मोरिडा वाठारांत शेतांत एका अनवळखी मनशाची कूड सांपडली. फातोर्डा पुलिसांनी घटनास्थळार येवन पंचनामो केलो. तशेंच ह्या वाठारांत CCTV कॅमेराज ना. फातोर्डा वाठारांत आतां मेरेन 3 अश्यो घडणुको घडल्यात अशें समाज वावुरपी मेलाग्रीस फर्नांडीस सांगता. आतां ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास फातोर्डा पुलीस करतात अशें फातोर्डेचो पुलीस निरीक्षक नेतन आल्मेडा हाणें सांगलें.
कोडिंग आणि रोबोटिक्स मळार विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवन फुडारान प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करपाची मोख दवरीत गोंय सरकारान उत्तर प्रदेशाच्या MSME टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर आणि गोयच्या बिट्स पिलानी कडेन कबलात केला. ह्या कबलाती वरवीं कोडिंग आणि रोबोटिक्स विशयाचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांक दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें दिल्या. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मळार हे प्रशिक्षण महत्वाचे आसा अशें ताणें म्हणलां. काळजाच्या दुयेंतींक वेळार उपचार मेळपा खातीर फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर मुरगांव मतदारसंघात कार्डियाक अँब्युलन्स उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बेरेस्तारा मुरगांव मतदारसंघाक भेट दिवन लोकांची गाराणी आयकून घेतली. दाबोळे विमानतळ कशेंच बंद जावचे ना. गोंयांतले 2 विमानतळ चालू उरतले. गोंयांत पर्यटन हंगामांत व्हडा प्रमाणात देशी तशेंच विदेशी पर्यटक येतात. फुडाराक ही 2 विमानतळां पसून पावची ना. 3ऱ्या विमानतळाची गरज पडटली अशें मत हस्तकला मंत्री रवी नाईक हाणें उक्तायलां. बेरेस्तारा सांगे उबे वाठारांत कुणबी हस्तकलेच्या उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयलो. साखळेंतले अशीर रस्ते रुंदीकरण जावप भोव महत्वाचें आसा. देखून जमीन दनियांनी रस्त्या खातीर सुवात दिवची तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर हातभार लावचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. बेरेस्तारा मुख्यमंत्री हांणी साखळेंतल्या रस्त्याचें रुंदीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. बेरेस्तारा कळंगुटे व्हडा भक्तिभावान श्री बाबेश्वर देवाचे जात्रेक सुरवात जाली. पुराय गोंयांत श्री बाबेश्वर देवाची जात्रा ही केळ्यांची जात्रा म्हूण फामाद आसा. ही जात्रा 6 मार्च मेरेन सुरू आसतली. देव बाबेश्वराक कळंगूट पुलिसांनी सलामी दिली. ह्या जात्रेक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भावीक दर्शन घेवपाक येतात. उपअधीक्षक जिवबा दळवी हाणें जात्रेक हाजेरी रावन देवाचो आशिर्वाद घेतलो आनी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली.
पणजे धरणे आंदोलन करपी कदंबा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न 6 मार्च मेरेन सुटावे करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला। मात जो मेरेन करार जायना तो मेरेन कर्मचारी धरणे आंदोलन कायम दवरतले अशी भूमिका आता कर्मचाऱ्यांनी घेतला। पगार वाड, थकबाकी तशेंच आडकून उरिल्लो PF कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सेवेन कायम करचे ह्यो मागण्यो घेवन फाटल्या 23 दिसां सावन कदंबा कर्मचाऱ्यांनी पणजे धरणे आंदोलन करतात। म्हूण कार्याल केशी प्राथमीक पावण्यार घेवन सोडयतले अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले। ह्यो केशी बेगीन सुटाव्यो जावच्यो हाचे खातीर आतां मामलेदार कार्यालयां शेनवारा लेगीत उक्ती आसतली अशें बाबूशाचें म्हणणें। तशेंच संसोड्यार पोरू परस अंदू चड नितळसाण आसा अशें बाबूशान सांगलें। पंचायत चलो अभियाना खाला बाबूशान बेरेस्तारा मडगांवच्या लोकां कडेन संवाद साधलो तशेंच संसोड्याची पळोवणी केली। दाबोळी विमानतळ बंद करून विमानां मोपा विमानतळार धाडपाचो सरकाराचो विचार आसा। हे कारस्थान पर्यटन नश्ट करपा खातीर हो सरकार करता असो आरोप आरजीचो फुडारी रोबर्ट परेरान केला। दाबोळी विमानतळ बंद केल्यार दक्षिण गोंयांत पर्यटक येवपाचे कमी जातले आनी हाचो परिणाम पर्यटनाचेर जातलो अशें रोबर्ट परेरा सांगता। ह्यान पयलीं मायनिंग बंद केली। मायनिंग बंद करपाक भाजपा आनी काँग्रेस दोगूय जापसालदार अशें रोबर्ट परेरा म्हणटा। एकोशे एका खाजगी बांदकामाच्या सायटीचेर झारखंडच्या कामगारांक तांच्या कामगारांनी जीव मारपाचो यत्न केल्ल्याची घडणूक घडल्या। कामाचे पयशे मागले म्हूण ताका बरोच बोडोवन उपरांत ह्या कामगाराक दर्यांत उडयलो। ताचे नशीब बरें म्हूण हो कामगार वाटावलो। पुलीस हे विशींचो फुडलो तपास करतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकार पुराय देशांत उदरगतीचे राजकारण करता। ताका लागून गोंयांत आनी हेर कडेन विरोधी पक्ष फुडारा सयत विरोधी आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केला। महाराष्ट्र आनी गोंयांत डबल इंजिन सरकाराक लागून उदरगत नेटान चालू आसा। फिरेक बार मोदी सरकार हाडपा खातीर प्रत्येकान भाजपाक मतदान करपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें केलें। मावळ महाराष्ट्र हांगा भाजप वावुरप्यांचे सभेन ते उलयताले। फिरेक बार मोदी सरकार आनी अबकी बार 400 पार हे उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर प्रत्येक वावुरप्यान वावर करपाचे आवाहन ताणें केलें। जय शिवाजी जय महाराष्ट्र अश्यो घोशणा मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांणी दिल्यो। गोंया उपरांत महाराष्ट्रांत सुद्धा विरोधी आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केलो। हे फकत उदरगतीचे ध्येय मुखार दवरून भाजपांत प्रवेश करतात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां।
लग्नाचे कारण सांगून बायलांक नोकरी वयल्यान काडपाक मेळचें ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. लग्ना खातीर बायलांक नोकरेंतल्यान काडून उडोवपी नेम अघटीत आनी पितृसत्ताक आसात. हे नेम मनशाचे प्रतिश्ठेक आनी न्याय वागणुकेचो अधिकार उणो करता. मजगतीं आर्मी नर्स सेलिना जॉन हिका आर्मी नर्सिंग सर्विसींतल्यान काडिल्ली कारण तिचें लग्न जाल्लें. हे प्रकरण 3 दशकां आदले जेन्ना सेलिना जॉन हांची आर्मी नर्सिंग सेवे खातीर निवड जाली आनी ती दिल्लींतल्या आर्मी हॉस्पिटलांत ट्रेनी म्हणून रुजू जाली. ती लेफ्टनंट पदाचेर नियुक्त जाल्ली. ह्याच काळांत लश्करी अधिकारी मेजर विनोद राघवन हांचे कडेन तिचें लग्न जालें. उपरांत सेलिना 1988 रिलीज जाली. लग्नाचे निमित्त दिवन सेलिनाक नोटीस दिनासतना नोकरेंतल्यान मुक्त केलें. मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयान सेलिनाच्या ह्या प्रकरणाक लिंगभेद आनी असमानतेचें व्हड प्रकरण अशें म्हणलां. याचिकादार सेलिना जॉन हाका 60 लाख रुपयांची भरपाई दिवपाचे आदेशूय न्यायालयान केंद्र सरकाराक दिल्या. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आताक घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हे हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हे म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, श्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जपड्यान दुखप, फाटी वयल्यान भागात दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. दिवचल वाठारांत सध्या काजू पीक सिजनाची चाहूल लागल्या. पयल्या दारेचे हुर्राकूय बाजारांत आयला. काजू पिकाक अजून पुराय नेट येवंक ना तरी लेगीत महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे हाडून सोऱ्याच्यो बाटयो पेटपाक लागल्यात. हवामान संतुळीत उरलें जाल्यार मार्च म्हयन्याचे 15शी उपरांत काजू पिकाचो भार जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच संकेतूय कांय काजू बागायतदारांनी उक्तायला. हालीं लसणाचे दर वाडतूच आसतना मदींच लसूण सवाय जाल्ल्याचें कळटाच देशभरांत लोकांनी समाधान उक्तायलां. आतां नव्या लसणाचो हंगाम सुरू जाला, ताका लागून देशांतल्या बाजारांनी लसूण येवपाक लागल्या. 15 दिसां पयलीं 1 किलो लसणाचे दर 400 रुपया आशिल्ले. नवी लसूण बाजारांत येवपाक सुरू जाल्ल्याक हो दर देंवला. किरकोळ बाजारांत 1 किल लसूण आतां 200 ते 250 रुपयांनी मेळटा. आदीं हो दर किरकोळ बाजारांत 1 किलोक 400 रुपया आशिल्लो. पाव किलो लसणाचे मोल 100 रुपया मेरेन आशिल्ले. नवो हंगाम सुरू जाल्या उपरांत देशांतल्या बाजारांनी सदांच सुमार 20 ते 30 टन लसूण येता. ताका लागून देशभरांतल्या जेवणांत लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायलां. आदिवासी कल्याण खात्याची विद्यालक्ष्मी नावाची येवजण आसा. हे येवजणे खाला 10वी इयत्ता परीक्षा पास जावन 11वी इयत्तेन खंयच्याय शाखेंत प्रवेश घेवपी अनुसूचित जमातींतल्या चली भुरग्यांक कायम ठेवीच्या रुपान 25,000 रुपया दितात. ही रक्कम चली भुरगे जेन्ना 12वी बोर्ड परीक्षा पास जातात तेन्नाच दितात. 12वी पास प्रमाणपत्र आनी हेर दाखले सुपूर्द केल्या उपरांत कायम ठेवीची ही रक्कम दितात. मजगती हे येवजणेची 2011-12 ते 2018-19 वर्सा मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्या कडेन हक्क सांगिनासतना पडून आसा. हक्क सांगून नाशिल्ल्या अशा कायम ठेव लाभधारकांची वळेरी खात्याच्या https://tribal-welfare-goa.gov.in ह्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा. ह्या अर्जदारांनी आपली कायम ठेव रक्कम मेळोवपा खातीर ही सुचोवणी जारी जाल्ल्या पासून 90 दिसां भितर आदिवासी कल्याण संचालनालय पणजी वा मडगांवच्या कचेरेन संपर्क करचो. ना जाल्यार हक्क सांगून नाशिल्ल्या अर्जदारांची रक्कम सरकारी तिजोरेन जमा करतले अशें कळीत केलां.